नमस्कार पया प्रायम खबरो कळसा भंडुरा प्रकल्पावेल्यान सरकाराचेर दबाव हाडूंक शेनवारा कर्नाटक बंद म्हादय ट्रिब्युनलांत हार दिसता ती पळोवन कर्नाटकाचे दबाव तंत्र गोंयच्यो गाडयो आडावपाचो प्लॅन एफसी गोवाच्या गेमीच्यो तिकेटी विकपाक सुरू गोंयकारांच्यो फांतोडेर सावन लायनी ऑनलायनय तिकेटींची वेवस्था गोंयभर आयएसएलाचे वारे गोवा फाउंडेशन परत सुप्रीम कोर्टात सुदीप तामणकाराय कोर्टात लीज दिवपाच्या प्रक्रियेचो तपास करचो कोर्टात मागणी मुख्यमंत्री म्हणटा कांयच फरक पडना गोयच्या मुस्लिमांनी मनयली ईद उल अझा मोठ्या उमेदीन सकाळ फुडें जालो ईदाचो नमाज उपरांत कुर्बानी मुस्लिमांची एकामेकांक ईद मुबारक आणि पालिका रिझर्वेशनात बीजेपीचे सेटिंग रिझर्वेशन कायद्यातही बसना आपल्या मनशांच्या सोयी खातीर बीजेपीचे रिझर्वेशन राष्ट्रवादीचो आरोप रिझर्वेशना आड आवजा चल्ली कोर्टात खबरो विस्तारान कळसा भंडुरा प्रकल्पावेल्यान सरकाराचेर दबाव हाडूंक शेनवारा कर्नाटक बंद दवरपाचो निर्णय कन्नडिगांनी घेतला ट्रिब्युनलांत हार दिसता ती पळोवन कर्नाटकान दबाव तंत्र सुरू केला गोंयच्यो गाडयो आडावपाचो प्लॅन आसा कर्नाटकांतल्यान गोंयांत गाडयो येवपाक दिवप ना आनी गोंयच्यो गाडयो भितर घेवप ना अशी आक्रमक भुमिका कन्नडिगांनी घेतल्या म्हादय ट्रिब्युनला मुखार आपली दाळ शिजना ते पळोवन कर्नाटकान ही रस्त्यार देवन नाटकां सुरू केल्यात आता खंय पयलींचो कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांक मेळूंक सोदता भायले भायर विशय सोडोवया ही तांची मागणी गोंय मात असल्या गजालींक तयार ना कितें जाता ते ट्रिब्युनला मुखार एफसी गोवाच्या गेमी खातीर तिकेटी विकूंक शुक्रारा सुरवात जाली ऑनलायन तिकेटी मेळटात आयएसएलाक एक सप्तक आसतना गोंयभर आयएसएलाचे वारे जाला एफसी गोवाच्या फुटबॉल फॅन्सांची कावंटरांचेर फांतोडेर सावन तिकेटी खातीर गर्दी पडली आयएसएलाचे वारे मडगांवां तातले तातूंत चड ह्याय फावट तिकेटीक मडगांवां प्रचंड गर्दी पणजे आनी म्हापशांय तिकेटी मेळटात तिकेटी सोदूंक गेल्ले सांगतात म्हापशां आनी पणजे सीझन पासीस ना तिकेट काढपा फुटबॉल मॅची लागून आयएसएल साडेचार गेले बाबा साडेचार टिकेट्स मेळ्ळी ऑफकोर्स इट्स अ नायस गेम बरें दिसता खेळटना पळोवन आमकांय मातशें फील जाता एंड इट्स गोवाज टीम सो being patriotic and all that. It's in Goa, so that fun is there. The excitement is there. It's in Goa. Goa's team. We went. Last time also we attended. Yeah, last year we went. We saw the craze last year, so this year also we are excited about. Yeah. Third and fourth match. First game tickets after waiting for like 3-4 hours, and now we're like really happy. And now look at them, they're all waiting. Not giving the full season passes because they're saying to go to the box office in Fatorda and get them directly.
गोंय सरकारान रिन्यू केल्ली 56 मायनिंग लिजां रद्द करची आनी रिन्यूवलाची सीबीआय वरवीं चवकशी करची म्हण गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश खुट्याळ्याक लावन एमएमडीआर कायदो मोडून लिजां रिन्यू केल्यात म्हण याचिकादाराचो आर्ग्युमेंट. गोवा फावंडेशनाच्या केशीचो गोंयांत मायनिंग सुरू करपाचेर परिणाम जावचो ना म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. गोंय सरकारान लीज रिन्यूवलांची चवकशी करची म्हूण गोवा फावंडेशनान सीबीआय कडेन मागिल्ले. 88 लिजांतली 56 लिजां रिन्यू केल्ली. गोंयांत सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी फाटीं घेतिल्ली ताका लागून लिजांचे केशीची चवकशी करपाक सुप्रीम कोर्टा कडल्यान आदेश जाय म्हूण सीबीआयन गोवा फावंडेशनाक जाप दिली. ते उपरांत गोवा फावंडेशनान सुप्रीम कोर्टात याचिका घाली. सरकारान बेकायदेशीरपणान लिजां रिन्यू केल्यात ताची चवकशी करची म्हूण गोवा फावंडेशनान सुप्रीम कोर्टा कडेन मागला. गोवा फावंडेशनाची याचिका 88तली 56 लीज रिन्यूवल असंविधानीक. गुड्डुला सावानी आनी मायनिंग कंपन्यांच्या सांगण्या वयल्यान मायनिंग बंदी फाटीं घेतना सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रील 2014 दिल्लो आदेश लीज रिन्यूवलान मोडलो. लीज रिन्यूवल एमएमडीआर कायदो 1957 मोडटा. गोंय मंत्रिमंडळान नोव्हेंबर 2014 पास केल्ले गोवा ग्रांट ऑफ लीज पॉलिसी 2014 धोरण कोर्टाचो आदेश मोडटा. 88 लिजांचे विवादास्पद रिन्यूवलांक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिल्ली ना. एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करचे पयलीं लिजांचे रिन्यूवल जाला. राज्य सरकार इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडल्यान रिपोर्टाक रावतलो. रिपोर्ट येवचे पयलींच लिजांचे दुसरे रिन्यूवलाक मान्यताय दिली. ही 56 मायनिंग लीज रिन्यूवलां रद्द करची आनी दुसऱ्या रिन्यूवलाची सीबीआय चवकशी करची म्हूण गोवा फावंडेशनान मागला. दुसरे वटेन एक्टिव्हिस्ट बस वालो सुदीप तामणकारूय लीज रिन्यूवलाची चवकशी करची म्हूण सुप्रीम कोर्टात गेला. गोवा फावंडेशनाच्या याचिकेचो गोंयांत मायनिंग परत सुरू करपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयता. आता ह्या लोकशाही पळय